बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाचनो ह्या बहु पवित्र सांजेर पवित्र सभा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उडास काण हे संभ्रम चलयता. आईची देवस्तुती एवकरिस्ताच्या बळान जेजू सारखे आमकांच पेल्याक मोडूंक दिव्या म्हणलो संदेश दिता. देवान इस्रायल परचेक इजिप्तांचे बंदडांतले सोडयल्या महान गणिताचो उडास काडून हजारो वर्सां थावन मोयचेच्या कैद्या प्रमाणे आचरण करून आयिल्ली धार्मीक रितस पास्कांचे जेवण. जेजून ह्या संभ्रमाक नवो अर्थ दिलो. आपुणूच पास्कांची बली जावन एक खरो येसाक जावन आपणाकच म्हूण आपल्या शिसांक दिवन एवकरिस्त घडून पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक शिकयलें. देखून आयचे देवस्तुती विशीं ह्या 3 महान गणितांचो उडास काडटा. पयलें एवकरिस्ताचे गडप, दुसरें येसाकी दिक्षेचें देणें आनी तिसरें मोगा सेवेचो मंदमेंत. तर ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी ह्या 3 महान गणितां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी पेल्याचे पांय धुवन पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक जायची कृपा ह्या बलिदाना वरवीं जोडून घेवया. मोगाळ भाव भयणो, पवित्र त्रिधमाची उक्तावान पास्कांच्या पवित्र धमाची उक्तावान निमानो ब्रेसर निमानो शुक्रार आणि पास्कांचो संभ्रम हे तिन्ही एकच पास्कांच्या गुटाचे वांटे जावन आसा. पास्काच्या गुटाच्या संभ्रमाचो पयलो वांटो निमान्या ब्रेस्ताची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता. ह्या देवस्तुतेंत प्रमुख 3 गडाप आयच्या सुवार्थांत प्रस्तावनांत आमी आयकलें. पयलें एवकरिस्ताचें स्थापन, दुसरें याजाकी दिक्षेचें देणें आनी तिसरें सेवे मुखांतर माया मोग. आज हे तिनी आचरण करच्याक याजाकांचो मागचो दीस जावन आसा. आज याजाकांचो दीस आनी याजाकांच्या दिसा प्रत्येक रितीन ह्या आमच्या सूर्याजाका पासून मागता आसतना देव आपोवनी फुलोंदी आनी ह्या मारिफात क्रिस्ताची सेवा करचे मनियारी आमच्या मदें उपजोन दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया. आमचे उणे पोवन आमी वळखून घेवया. नितळ काळजान मेसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करुया. आमच्या पातकांची जूक धरून संगता म्हणुया. हांव पातकीन सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो गुन्या मुसारून सांगता. मना चिंतून तोंडा मुसारून वायटा धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाडा अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कराच म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळज करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं.
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वासाव तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोता सोमिया देवा देवाचे शेळये दोन संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुंपोमी एकलो सु ईश्वर एकलो सु परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया बहुमोगाळ बापा आप कुशेन मरण ससूंक आपणाक स्वराधीन करूंक वेतलो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगातांनी मानेन जेवण केलें आनी तें संसासरा पर्या नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्ता गुट्यांतले तुजें दैवी जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतीन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतले वसा इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें ओ म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लेगीत उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळून तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितले खातलो ते पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कांयच आयब नासलेली दादली आनी एका वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयेक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचे मांस खातात त्या घराच्या दरवंताच्या दोनूय खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोंक जाय तेच राती शेळयेचे मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवे तुमी ते खावंक जाय हे बरे तुमी ते खावंक जाय तुमच्या कमराक फाटो बांदा पांयांक व्हाणो घाला आनी हातांत एक धांडो घेया वेगी वेगी ते खाया सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोवन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो
हांव तो सर्वेस्पर तुम्ही वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंकू शिळेचे रगत कोण जातले ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात संततीतां संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुम्ही संभ्रमतेल्यात देवाचे उत्तर हे देवाची वडपकार हर गांव दिवसेवताव ते संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता आमी अर्गां दिवसेवताव ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणेकार गांधींची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो आमी अर्गां दिवसेवताव ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण भोस्वादीक हांव तुजो साकर तुज्या साकरणी सोपूत म्हज्यो संकली तुवें मोडून उडयल्याय आमी अर्गां दिवसेवताव ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळतलो आमी अर्गां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता आमी अर्गां दिवसेवताव ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप बाबा भयणीनो जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची हे म्हज्या उगडासाक करात तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचे उतर हें देवाची वडपकार ये
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सवे आसूं जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसतले आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जे म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्वस्व आपणा स्वाधीन दिल्याच आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार्थावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्त्र काडन दवरन एक तुवालो ताणें पेंकडाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वचून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंकडाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रो सरशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोबिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सुमिया म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथें धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक गातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्त्र परत्या न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें वतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. एडवर्ड त्या दिसा आस्पत्रेच्या बागलार राखून रावल्लो. ताची पतीन आस्पत्रेच्या कुडा भितर प्रसावाची दुखी आसली. आपूण बापय जाता म्हणलो संतोष एका वाटेन तर आपणाची पतीन भितर कश्ट जाता म्हणली भिरांत एडवर्डाची. थोड्या वेळान नर्सान दार उगडलें. एडवर्ड आचुरायेन कुडा भितर सरलो. आवय सांगाता न्हिदोवन आसच्या नव्या जल्मल्ल्या बाळशाक पळयोवन तो संतोष पावलो. पूण दुसरेच घडये ताचो संतोष मायाक जाल्लो. बाळशें जल्माल्लें तरी त्या बाळशाक दोनूय हात नातले. नर्सान बाळशाक एडवर्डाच्या हातांत दिलें. आपल्या बाळाचें तोंड पळयल्ल्या ताका ताच्या दोळ्यांत दुकां उदेलीं. ह्या बाळाक घेवन हांवें कितें करूं देवा म्हणून एडवर्डान देवाक उलो मारलो. ताचो मोग कर, ताची सेवा कर. तक्षण एडवर्डाक आपलें अंतस्करण उलोवचें बरी बगलें. एडवर्ड परत उलयलो ना. आपल्या भुरग्याचो ताणें बरो पोस केलो. त्या चेडवा भुरग्याक निशा कॅरोलीन म्हूण नांव दवरलें.
2017 इसव्यांत घडीत निशा आतां अमेरिकांत एका फामाद कॉलेजींत शिकता. सर्व परीक्षांनी ते पयल्या श्रेणीर उत्तीर्ण जाला. हाच नातल्यार हेरां परी ते उपयोंक जाना. सुमाधूर रितीन ते गायन करता. पांयांच्या बोटांनी गिटार खेळटा. ताच्या बापायचो विचार केल्यार तो अशें म्हणटा, म्हज्या धुवेन जिविताच्या मेटांनी कश्टातना हांवें ताका दिल्लो फकत मोग आनी सेवा मात्र. उरिल्लें सगळें देवान ताचे थंय वय जायशें केलां. आमी करचो मोग आनी सेवा हेरां थंय बदलावन हाडूंक शकता. जेजू क्रिस्तादे म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तर असो संभ्राम चलोवंक आमी समेत सांगता जमल्या. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून आमचो मोग केलो आनी आमकां हर एकल्यांक मोग करा म्हूण शिकयलें. हो संवसार ताणें सांडलो तरी मोगा आनी सेवेची निशाणी आमकां हर एकल्यांक तो सोडून गेलो. जेजून दोंगरार तावन शिकयलें, सिनागोगांनी प्रभात केलो, गूंड अर्थाच्यो ओपारी सांगल्यो, पूण ह्या सर्व शिकपाचो सार आम्हा सर्वांक ताणें उपादेसा मुखांतर दिलो. तो जावन आसा उपादेस, एकामेकाचो मोग करा, हेरांची सेवा करा. जेजून हें आमकां शिकयल्लो दीस जावन आसा निमाणो ब्रेस्तार आनी हो संभ्रम आज आमी हरयेकलो चलयता. हाची वाचपां 2 जेवणांचो विवार आमकां दिता. हीं दोनी जेवणां चारित्रीक जावन आसात. महान तशेंच पवित्र जेवणां जावन आसात. पयल्या जेवणा विशीं हाच्या पयल्या वाचपां निर्गमन ग्रंथांत आमी आयकलें, 3000 वर्सां आदीं इजिप्ताच्या गुलामपणांत जुदेवांक सुटका मेळिल्ल्या बागी संदर्भाचो उगडासकान पास्क म्हणजे उतरावणेचें जेवण जुदेवांनी करचें आसलें. ह्या जेवणा वेळार देवान तांचेर दाखयल्ल्या दया खातीर तांचेर दाखयल्ल्या दया खातीर तांणी देवाक अर्गां दिवचें जावन आसलें. जाता तितले बेगीन गळाय करिनासतना इजिप्तांत भायर येजय म्हणल्या उद्देशान बेकामीर म्हळ्यार खमीर घालिनातलो उंडो, तशेंच इजिप्तांत आपल्या कश्टांचो आनी कोडू गणितांचो संकेत जावन कोडू भाजये सांगाता तो उंडो कांसो आसलेलो. दुसऱ्या जेवणा विशयांत जुवांची सुवार्ता वांजेलिस्ट आमकां सांगता, आपले कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा जेजू जेवणार बसलो. जेवण सुरू करचे पयलें जेजून आपल्या शिसां खातीर मागलें. उपरांत तो तांचे सांगाता जेवलो. हाचे आदीं आपल्या शिसां सांगाता जेजू जायते फावटी जेवला. पूण आज ताणें करचें जेवण हें जेवण ताचें निमाणें जेवण आनी शाश्वत बाळच्यात असलें जेवण जावन आसलें. आज पवित्र सभा जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशीं नियाळ करूंक आमकां आपयता. कित्या खातीर जेजूचें निमाणें जेवण 3 संगती आटापता. पयलें जावन आसा जेजून ह्या जेवणार पवित्र येवकरिस्त घडलो. दुसरें जावन आसा ह्या जेवणार याजाकी दिक्षा घडली. आनी तिसरें जावन आसा ह्या जेवणार ताणें माया मोगाचो उपादेश दिलो. हें तुमी उगडासाक करात. आयच्या दिसा जेजून आपल्या शिसांचे फाय दिले. जुदेव समाजेंत ह्या जुदेव दस्तुरे प्रमाणे एका गुलामान आपल्या धनयाचे पांय धुवचे आसले. पूण आज मेस्री आनी सोमी म्हूण आपयता हांव त्या जेजून देवाच्या पुतानच आपल्या किरकोळ रसन्यांचे पांय धुले. आमचो देव सादो आनी बळो. आपल्या संवसारी जिवितांत तो कवनेर जल्मलो.
सुतारी जावन वावुरलो, मीठ आनी दिव्या तसलो संगती ताणें लोकांक शिकयल्यो. जेरुजालेमाक गाडवार बसोवन ताणें प्रवेश केलो. दाविदाच्या संततेचो तरी हेरोदरायाची ताणें इश्टगात केली ना, बगार ताणें इश्टगात केल्ली सुंकाकार आनी पातक्यांची तो इश्ट जालो. देखूनच सांत पाऊल सांगता, सैंबान तो देव तरी त्या समासंपनाक लबजन रावलो ना, बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें ताणें रूप घेतलें आनी आपणाकच परिपूर्ण खाली केलो. आपल्या शिसांक ताणें सेवाक म्हणून आपोवंक ना, बगार आपल्या शिसांक इश्ट म्हणून ताणें आपयलें. निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांचे ताणें पांय धुवन तो म्हणालो, जर हांवें तुमच्या मेस्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. जेजून आपल्या निमाण्या बलिदानांचो नवो सासणीक याजाक जालो आनी आपलें बलिदान सासणाक संभ्रमोंक हे म्हज्या उगडासाक करात म्हणून ताणें उलो दिलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आजुनी हरिएका मिसाच्या बलिदाना वेळार बलिदानांत भाग घेत आसतना, एवकारिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमी वांटो घेत आसतना आमी जेजूच्या खुर्सा मरण आनी जिवंतपणाचें बलिदान हे परी उगडासाक काडूंक आसा. हरिएका मिसाच्या बलिदानांत ही म्हजी कूड आनी हे म्हजें रगाच आनी जेजू बराबर आमकांच आमी मोडटा. आमच्या सालत्या जिवितांत आमी मोडूंक आसल्यो संगत्यो जायत्यो आसात. आमी मोडूंक जाय आमच्यो वायट संवयो, आमचे राग, आमचे हागे, आमचो मोसोर, आमच्या दुरसोनेची उतरां, मनसुगे बायलें उलोवणें, हें सर्व आमी आज मोडूंक आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी आमच्या ह्या जागां खातीर मागोवंक पवित्र सभा उलो दिता. ह्या जाग ताचे ताबेन आसच्या देव पोरजे खातीर मागता. चीना गांवचो आर्चबिस्प डॉमिनिक ट्यांग 21 वर्सां जेजूच्या सुवार्ते खातीर जैलांत तो कश्टालो. त्या काळार जैलाची जिणी भोव कश्टांची जावन आसली. खाना जेवणाचो ताचवार, अशीर आनी काळोखाचें कूड, ताच्या भायर सैऱ्यांक आनी मोगाच्यांक भेट करूंक कंडीस जावन अवकाश नातलो. 5 वर्सांची शिक्षा संपतास एक दीस जैलाचो अधिकारी बिस्पा लागीं येता आनी विचारता, तुका आतां थोड्या वेळांची सुटका आसा, देखून तुका कितें करूंक जाय तें सांग, तुजे कुशे प्रमाणे तुका अवकाश दिता. त्या बिस्पान कितेंय विचार येतें, भोंवडेक वचोंक म्हाका अवकाश दी म्हूण येतें, सैऱ्यांची वा मोगाच्यांची भेट करूंक अवकाश दी म्हूण येतें, बरें खान जेवण जेवंक म्हाका अवकाश दी म्हूण येतें. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, त्या बागेवंत बिस्पान सांगलें, म्हाका पयलें मीस भेटय जाय, म्हाका पयलें मीस भेटय जाय. एका ह्या जागाची आमकां वळख ताणें मीस भेटयतना वा शर्मावन सांगतना मात्र गी. आमच्या गरजांक लागून मात्र आमी ह्या जागा लागीं वेतांव गी. आमची गरज तीर्थ जाली तर आमकां समाधान, नांतर पाद्र्याब तसो तो पाद्र्याब असो म्हूण उलोवंक सुरू करता गी. ह्या मदें तो एक रक्त मासाचो मनीस, ताकाय बगना, ताकाय अस्कत कयो आसा. मिसाच्या बलिदानांत याजक क्रिस्ताचें स्थान घेता. ताचे मुखांतर क्रिस्त हजर जावन आपलें बलिदान नव्यान भेटयता.
सांजुआ मरी वियाने याजकांचो पात्रोन सांगता याजक देवाचे स्थान आनी पदवी घेवन आसचो मनीस. एकलो लेखाक अशें बरयता याजकाचें स्थान मान भाग्यवंत मोरये आनी देवदूतां प्रास व्हरचें, कित्याक तांकां त्या पवित्र उंड्या वायनांत जेजू क्रिस्ताक आजार करूंक साध्य ना, पूण एका याजकाक हें साध्य आसा. खरेंच एक याजक ना तर थंयसर येवकरिस्ताचें बलिदान ना. देवान विंचून काडलेल्या आपल्या लोकां खातीर मागलेल्या याजकाक ताणें आपली बसावणी करून घेतले मिसांव बऱ्या रितीन करूंक आमी हर एकल्यान साकार दिवचो चड गरजेचो जावन आसा. एक याजक मनशा मदलो मनशाच्या तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक विंचून काडलेलो हेब्रे वांगरलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 सांगता. कित्याक जेजून म्हळां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. जुवांवच्या वंजेलान अध्याय 15 वाक्य 16 म्हणटा. याजक जावचें आपोवणें मनशाचें न्हय, तें देवाचें जावन आसा. देखून आरोना परी देवान आपयलेले करीत कोणूय मनीस ही वडवीक आपुणूच स्विकार करिना, ह्या हातींक घेना. हेब्रे वांग बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 सांगता. ताका विंचलां पातकां खातीर बलिदानां भेटोवन त्या खातीर ताका तेलान मागलां. ते मागलेले हात इतले पवित्र की त्या हातांनी लोकांक देवाचे आशिर्वाद दिता, संस्काराचें आचरण चलयता आनी उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलूंची शाती एका याजकाक आसा म्हणलें उडासान दवरचें चड गरजेचें जावन आसा. याजकाक विंचलां देवाच्या लोकां खातीर आपणाक मोडूंक, संवसारान दिवच्या क्षणीक सुखाच्या वडण्यांत पयस रावूंक तो आपणाकच मोडटा. दुबळ्या धाकट्या पिडेसां, पातक्या निरांद्याऱ्या ग्रेसां आनी दुबळ्यांची भेदभाव नासता तो भेट करता, बुजयता आनी तांची सेवा करता. समाजांत व्हड स्थान आसचे मनीस असल्या व्यक्ती सांगाता बसोवन उलोवंक येता तर याजकाक ह्या खंयच्याशीच परवाना. तो आपल्या लोकां खातीर मागता आनी अभिवृद्धीची कामां तो हाती घेता. येवकरिस्ताच्या पुरुषावार सुरंगार आयिल्ल्या वाहनांनी पवित्र येवकरिस्त परगट मान करून व्हरतात. पूण वर्साच्या 365 दिसांनी तोच याजक जेजूक फिरगजींतल्या कोनशांनी आसल्या पिडेसांक भेटूंक घेवन वेचें वाहन तोच जाता. बगाळे बाबा भयणीनो, ह्या वरच्या दिसा याजकां पासून आमी मागता आसतना लोकांच्या आत्मीक आनी लौकीक बरेपणा खातीर वावुरच्या याजका विशीं उलोवन आसिसीचो फ्रांसीस अशें सांगता. वाटेर समकतना म्हाका एक याजक आनी देवदूत भेटतात तर पयलें हांव याजकाक वंदितां, उपरांत देवदूताक नमन करता. कारण देवदूत देवाचें फकत एक रचन मात्र, पूण याजक आनी एक क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्याच्या जेवणांत आमी वांटेले घेवया. सोम्यान दिल्ल्या माया मोगाच्या उपादेशाने प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया. येवकरिस्त आमी सदांच संभ्रमता. जेजू क्रिस्ताचें एकवटायता आनी सोम्याच्या पास्का सोमीचेर आमच्या जिवितांत उगडाप करता. सदांच येवकरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमी ह्या सक्रामेंतांत धांवन जियोंक शिकया आनी हेरांक तो पसारया. जेजू आमकां हर एकल्याक हे दिशेन प्रेरण दिवन दिवून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन.
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 139 D10. जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो आखेर पर्यंत मेजार तावन उठून घेतलो तुवालो आपल्या हातान कमराक ताणे बांदिलो घेतले उदक आयदनान भूक लागलो शिसांचे पांय आपल्या हातान जाणा जाया तुमी भावानो मोजा Pedruk सांगी लागलो माय तुमच्याक तू सोड म्हाका ना तर आसू ना वांटो मोजे संगीताय तुका पेद्रू सांगले दुसोम्या सगळोच म्हाका जाणा जया तुमी भावानो मोजा हांवें कितें केलें म्हणून तुका हांव आशिता मुख करच्या
आशिता मुक्तरच्या जर तुम्ही जसो हावे तुमचो मुकिल्ल्या परी अखेर पर्यंत केलो जेजूशी सांगसो आपल्या ताचे परी करूच्या लेकाने आमकां दिल्या जायसो नासा करवरतो एनीच दुनिया प्रासापल्या क्रिस्तांच्या मेसरेची देख आमी घेवया सणाचया तुम्ही भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मुक्तरच्या जर तुम्ही जसो हांवें तुमचो मुकिल्ल्या परी सणाचया तुम्ही भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मुक्तरच्या जर तुम्ही जसो हांवें तुमचो मुकिल्ल्या परी जेजून आपल्या शिसाचो मुकेलो आखेर पर्यंत मेजात हांव मोडून घेतलो तुवालो आपल्या हातांत कमराक ताणे बांदिलो कोतले उरा कायदाना तोंड लागलो पैशांचे पांय आपल्याच हातांत सणाचया तुम्ही भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मुक्तरच्या जर तुम्ही जसो हांवें तुमचो मुकिल्ल्या परी सणाचया तुम्ही भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशिता मुक्तरच्या जर तुम्ही जसो हांवें तुमचो मुकिल्ल्या परी देव आमचो काकुलतीचो बाप बवर्तानुसारले आमकां दिता तसो बवर्तान आमची मागणी ताचे समोर आतां आमी उबारया सर्गींच्या बापा पोयत सभेच्या मुखेल्यांनी येवकारिस्तान खरेपणी जिजूक भेटोवन तांच्या बऱ्या जिविता मारिफात त्याच जिजूक हेरांक वांटूंक तांकां आत्मीक घटाय दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जिजू सारके खरे सेवक जावन आपले ताबेन आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां तुजे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेंतल्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांनी तांच्या एकसूरपणाच्या आनी कश्टांच्या वेळार तुका विसरनासतना तूं तांचे संगी आसाय म्हणल्या बरवशान जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक फिरगेजेंतल्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी येवकारिस्ता थंय आकर्शण जावन सुखान आसतना ह्या जेवणान वांटेली जावन आत्मीक घटाय जोडून तांचे जिवीत अर्थाभरीत करूंक मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी एकदांय जाल्लेल्या आमी
सर्वांनी आमच्या वाड्यांनी समुदायाद्वारे सांगाता येवन गरजेवंतां खातीर आमकांच मोडूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. हे घडी भर आमच्या खासगी गरजां पासून आमी मागया. मोकळा आमच्या सर्गींच्या बापा निमाऱ्या जीवनाचो संभ्रम आचरण करच्या ह्या वरच्या वक्ता तीन संगती आज आमी नियाळ करता आसतना प्रत्येक रितीन सेवा आनी मोग आमच्या जिवितांत खरेपणी दिसून येवच्याक तूं आमकां प्रेरण लाभय. हे दिशेन तुज्या समोर आमी दवरली खालती मागणी दयेन स्विकार कर. हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या मारिफात. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 119 ಸಿ 54. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र आत्म्याक सर्वेश्वर बापान मानून घेव. प्रितीच्या बापा, जितले फावटी हो जेजूच्या कुडी रक्तचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितलेय फावटी आमच्या सडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाचो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवन सो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बाली जावन ताणें तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारायलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भला तुझ्या वैभवान.
असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तावरी आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अखेर प्रितमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरें आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा बसोत आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा बसोत आनी धर्मभुतांनी प्रगटलो तो सुकर बोवार सांबाळतले आनी शिकयतल्या बसोत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी बसोत आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बोवार्थ आनी आमची भक्ती वळखात आय. सासणाच्या जिव्या आनी कर्या देवा तुका वाकानू हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे बसत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदां संवकार मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच बरें तिच्या पतीक भगेवन जुजेक तशेंच भगेवन पेद्रो आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलीप बर्तोलोमे माथेव सिमाव आनी तद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगान जुवांव आनी पावल कॉस्म आनी दमियाव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेत तुज्या भगेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचे आनी रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाची क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी समेस्त मनशांचे सोडवणे पासत कश्ट मरान सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपतीदारा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करायचे रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वार वचलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babata so good vergatuya. बापा आमी तुजे मनियारे आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गा सडण्यासो भक्ती मनी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यान ती महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या निधिवान साकराबेलाची देणी भवर्तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ तुज्या याजाक मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली.
तेच बरी हें बलिदान तुका मानू सर पदवीदार बापा तुजो दूच हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता अशें तुजे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगा सेवतले आम्हा समेत सांग तुज्या आशिर्वादान आनी देणी आनी बर सर्वेस्वरा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर भवार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यान आनी विशवांत आसात देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी सोडास काडया तांकां आनी क्रिस्त सदैव मेल्ल्यां समेत सांग तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आम्हा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळटी विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बगोस आनी जुवांव स्तेफन मतियस बार्नाबास ह्या तुज्या धर्मतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व वस्तू बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 आमच्या सोडवंदारीची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींचा तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोबरशान चलयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाळ समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जल्म जाता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती देन एकपटान सांबाळ तुजी येता राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक समियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगासून एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप कटतले आमची काकूट करे देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट करे देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्यान तुमचे भितर म्हाका पवना उदरांस म्हाका भलायकी मेळटली ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 162 ಡಿ 43 Sang arpiloy tuwe tukas munshakula Sumiami ay liang tuja jeवनात masragat tuje भक्तीन सिंचार अंकास मोडून पेल्या तिमच्या तुका साक्षात
मास्रग तुझे भक्तीन सेमच्या आमकां मोडून हेरांक दिवच्या तुका सत्सावन सोनिया मी आयल्या तुझ्या जेवणाक मास्रग तुझे भक्तीन सेमच्या आमकां मोडून वेल्याक दिवच्या तुका सत्सावन जियेवच्या. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तांतूं तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणान वांटो दिन आमकां सासणां दादोशी कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या मिसाक निमाणे आशिर्वाद ना, तेच बरें निमाणें गीत ना. आतां पुरुशांवार याजाक पयलें हांगासर आसले क्रिस्त प्रसाद दुंपयता. ताच्या उपरांत पुरुशांवार विशेवाच्या आल्तारीक व्हरता. पयलें कुरीस, ताच्या उपरांत दुंपेली, ताच्या उपरांत 2 वाती, ताच्या उपरांत याजाक क्रिस्त प्रसाद घेवन पुरुशांवार वेता. देखून तुमच्या गमनांत तें दवरा. सक्रामेंताचें आराधन थोडो वेळ थंयसर आसा. पयलें याजाक दुंपयता त्या नंतर तुमकां सांगता. हांगासर पदरापू सक्रामेंताचें आराधन सरे सुमार 1 अर्दो घंटो मनीस चलोवन व्हरतलो. ताच्या उपरांत खासगी मागणें करचें जाल्यार करूंक अवकाश आसा. तुमच्या गमनांत फाल्यांची देवस्तुती तुमकां कळीत आसा 5 वरार कुर्साबाट. ताच्या उपरांत फाल्यांची देवस्तुती आरंभ जाता. कसलेच कंतारां आनी कितेंच नासतना देवस्तुती आरंभ करूंक फाल्यां. आनी ह्या वेळार हांगासर सक्रामेंत पवित्र युकरिस्त विशेवाच्या आल्तारी गेल्ल्या उपरांत हांगासर आसली आल्तारीची लुकटां काडटात. वाजां पुरा तशीन वेतात. तबरनाकलाचे लायट ऑफ जातात. जेजूच्या कश्टांच्या पाशांवा खातीर आमी समकता. गेसेमनी मळ्यांत जेजून मागणी करूंक वेची घडी ह्या वेळार आमी अनुभव करूंक वेता आनी जेजू सांगता ताका आमी सांगात दिवंक वेता. गेसेमनी मळ्यांत जेजून मागणी करूंक गेल्ल्या वेळार ताचे शिश्य न्हिदोवन पडले आनी ह्या वेळार जेजू तांकां जागयता. 1 घंटो भर तुमकां जागे रावूंक जालें नांगी. जेजू सांगता जागे रावया. आज जेजूक एक सांगाती गरज आसा. तो सांगाती हांव गी तूं गी म्हणलें आमी जेजू सांगता रावून अनुभव करया. तसो अनुभव जोडूंक आमकां आमी तयार करुया.
दुंपोवन जाल्ल्या उपरांत पुरुशां वयता आसतना गातू जिबे म्हणलें गीत आमी गायन करता. गातू जिबे म्हणलें गीत गायन करचें. अकरेची 2 चरणां सांगूंक नात. येद्या वडा आनी एक आसा तें 2 सांगूंक ना. हें तुमच्या गमनांत दवरात. मदल्यान वेचें. मदल्यान वचून अकरेचे तरें वचून तसल्यान फाटीं येवचें. फस्ट कुरीस मुखार कुरीस खंय आसा? दुंपेली फाटल्यान कुरीस वाती पाटी येवं दी. वाती पाटी येज सक्रामेंतांत सांगाता. युकरिस्त सांगाता. दुंपेली मुखार वचून दी कुर्साच्या फाटल्यान. गातू जिबे म्हणलें गीत ह्या वेळार आमी गायन करचें. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 266 ಜೆ 13. गातू जिबे मिस्तेरवीची महिमे बरीत कुडीसो संसाराचे मोल जावन दिल्या आमोलीक त्या रक्तासो अंकवार कुशीन जल्म घेतल्या प्रजांच्या पडरायांसो मनशा पासून मनीस जालो आपुटांकवार कुशीसो आपल्या मोदे भोवून गेल्लो शिंपडां शिवर सतासो जिणी शेकी काबार केल्लो दाखोवन विचित मोगतासो निमाण्या त्या राती जेवणार बारा मोदे बसूनी कायदो पाळून शेळी सेवतस हाती ओंडो घेवनी आशीर्वाद दिवन सोमीशी सांग वाणटा आपल्याच हातांनी सासनीक सप्तो शब्दान एका उंडो मासान बदलता कालसिंतलो तो द्राक्षारोस क्रिस्तारग जावंक पावता विश्व्यांक कळनासले बदला भावार्थान मातीर जाता.
मगळ भावा भयणीनो पातकाच्या सोडवणे खातीर बापाचे कुशेक आपले कुशेकाल आपणे मरची घडी लागीं आसा म्हूण समजल्ल्या जेजून फाल्यांच्या दिसा आपूण कितें करूंक वेता तें आज भोव पवित्र एवकरिस्त सक्रामेंत घडोवन ताच्या जरपोन उड्या रुपी आमकां येदळूच दिला. आतां आमचो सुमी आमचे कश्ट मरान सुसूंक वेच्या आदीं बापा संगी एक जावंक मागणी करूंक आपणाकच ह्या भोव कठीण गणिताक संपूर्ण तयारी करूंक गेस्सेमनी मोळ्याक रिगला. आमी जेजू संगीच्या गेस्सेमनी मोळ्याक रिगया. जेजू संगी रावया. ताचे कश्ट वळवळे आटे बिटे अनुभव करून ताका आमच्या मोगाचो सांगाच दिवया. आमच्या सर्वांच्या पातकां पासून लागून जेजून हे मारेकार कश्ट आनी मरान सोंसिजय पडले. आजून आमचो जेजू आमच्या पातकाक लागून कश्ट जाता आनी वळवळटा देखून आमच्या पातकां पासून पाश्चाताप पावया. दूख धरया. बोगसणे मागया. ह्या पवित्र वेळा जेजू संगी आमी मागण्यांत एक जावया. मागण्या द्वारे जेजून बापाची खुशी समजून ती जारी करूंक दैवीक प्रेरण आनी सकत जोडलेले बरी आमी बापाची खुशी दिसपडते समजून आमची खुशी पगलेक दवरून जेजू बरी बापाची खुशी करूंक दैवीक आदार मागून घेवया. मोगळा सुमया जेजू तुजेर येवंक आसचे. तुजेर येवंक आसचे. वळवळे आनी मरान जाणा जावन येवकारिस्तांत तुकाच आमकां दिवन तुज्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक दैवीक सक्तीन भरच्याक बापा लागीं एक वडच्याक तुज्या काळजां मनांत येवेशी आसची दूख भें भिरांत बापा लागीं सांगून मुखार येवंक आसचें सगळें बापाच्या कुशेकाल जारी करूंक बळवंत जावच्याक तूं गेस्सेमनी मळ्यांत आसाय. सोम्या जेजू तुजे संगी रावोन आमचो सांगात तुका दिवंक तुजे कश्ट दूख आनी वळवळे आमचे थंय भोगूंक आनी तुज्या कश्टांत तुजे संगी एक जावंक आमी आशेता. तुजे संगी मागण्यांत एक जावन तुका सांगात दिवंक तुजे शीस सलवल्ल्या वेळार तांचे लागीं वचून जागृत रावा. ताळणेन पडनाशें मागणें करूंक उलो दिलोय. येवंक आसची घडी कितली मारेकार म्हणून कळीत नासता. तुजे शीस तुजे संगी जागरण करूंक सलवाले तेवळ आपल्या लक्षिल्ल्या शिसांनी सांडलां म्हणलें दूख चडूंक जायनासता. एक गंडोपोर म्हजे सांगाता रावोन मागणें करूंक तुमच्यान साध्य जालें नांगी म्हणून तूं रडलोय सुरसुरलोय. ह्या द्वारे कश्ट दग्ध आनी मरणा वेळार एका मनशाक मागण्याचो सांगात कितलो गरजेचो म्हणून तुवें शिकयलें. गेसेमनी मळ्यान तुजेर येवंक आसचे कश्ट नियाळून रक्ताचो घाम घामेले आमच्या मोगाळ सोडवून धरा. आमच्या पातकाक लागून तुवें सोंसलेले कश्ट आमी नियाळता. आमचे खातीर कश्टून तुज्या जिवाचें बलिदान भेटयल्या पासून तुजो उपकार पवडता. आमचे पाताक आजून तुका कश्ट दिता आनी कुर्सार खिळायता म्हूण आमी जाणा. परत परत पाताक करून तुका दुखयल्ल्या पासून तुजें बक्षाणें मागता. जिणेंत मागणें निर्लक्ष केल्ल्यान आमी पातकाचे गुलाम जाल्या. सोम्या आमकां बोगोस पातका विरोध झुजोंक मागणेस बळवंत हाचेर म्हणलें समजून आमी मागण्याचे मनीस जावंक आमकां तुजो आदार दया कर. तुजे सांगाता मुकलो वेळ जागरण करूंक मागण्यान तुज्या सांगाता रावोंक आमचेर तुजी दया दाखय. आमचे खातीर कुस्ताच्या कश्टा मरना गेस्सेमनी मळ्यान तयार जावच्या जेजू तुज्या पवित्र कश्टान आनी मरणान आमचे अपराध बक्षी आमची पातकां पुसून काड हे आमी मागता तुज्या भोव पवित्र कुर्साच्या नांवान आमेन. दय करून बसात. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ आत्माने त्रयेका देवाने म्हणलें गीत ह्या वेळार गायन करचें. आराधने तंदे, आराधने येसुवे,
ತನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಜಾತು ಬಾರ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವಿರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ ರವ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ मळे अंत रक्तासो गाम गाम येऊनच्या जेजूसो मोग नियाळून तसो आम्ही उपकार बावड्या आमची जबाब जाऊन दे आम्ही तुमचे संगी रावता सुमिया जेजू आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या सुमिया आणि देवा आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या सुडवंदरा आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या मेस्त्री आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या सुखा आणि दुखा आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या मेस्सिया आणि इष्टा आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू आमच्या भरवशा आणि दैरा आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू जीवन देवाच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू दाविदाच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावता सुमिया जेजू जेजू वाट
वासत आणि जिविता आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू सर्गा संवसाराच्या राया आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू बऱ्या गवल्या आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू पास्काचे शेळये आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू दुलोब सैर्या आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू कतनातले शेळये आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू अल्फा आणि ओमेगा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू सर्गींच्या उंड्या आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू जिविताच्या उंड्या आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू संसाराच्या उजवाडा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू सर्गींच्या दारा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू सर्गाचे साविये आम्ही संगी रावता सोमी आजीसू जेजू इस्रायलच्या राया आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू जिविताचे जरी आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू दैविक वैसा आम्ही संगी रावता सोमी आजीसू जेजू अमर जिविता आम्ही संगी रावता सोमी आजीसू जेजू सर्गी राया आम्ही संगी रावता सोमी आजीसू जेजू देव कुवारा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू शांती सागरा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू बक्षण्याच्या देवा आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू मरियेच्या पुता आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू मनुष्या कुळाच्या चारोका आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू जेजू संसाराचे बाचावी आम्ही तुझे संगी रावता सोमी आजीसू दयकन बसात आणि मुकलो अर्जो गांठो मनारी बापू सलोन वरता आराधान कन्नडांत सलोन वरतले ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಆ ಮೌನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ನಮಗಾಗಿ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದರು. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಕರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಿರುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೌನವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆತಂಕಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳನ್ನು, ಅಂಜಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಜಿಕೆಗಳು, ಭಯಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಲು, ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅನ್ನುವ ಭಯ, ಅಂಜಿಕೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆತಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸಿದ್ಧರಾದಂತೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ಉಪವಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಯಾರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಯವನ್ನು, ಅಂಜಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಂಜಿಕೆಗಳಿವೆ. ಯಾರು ನನ್ನವರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ನನ್ನ ಬೇನೆಗಳು, ನನ್ನ ನೋವುಗಳು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ ಆ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿರಿಸೋಣ. ಅಂತಿಮವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು ನುಡಿದಂಥ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇವತ್ತು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ
ವರದಾನಗಳನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ ನನಗಾಗಿ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗಾಗಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ತಂದೆಯೇ. ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೃದಯವನರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಪೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೃದಯವನರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮನದಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಸು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋಣ. ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮೌನವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಗಿ ವಂದಿಸೋಣ. ಹಳೆಯಾಜ್ಞೆಯೋ ಸಾವಿದಿಗೆ ಎಡೆ ಎತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದನು ವಿಶ್ವಾಸವು ತೋರಲಿ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಇವರಿಂದರಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸಮಪ್ರಭೆ ಗೌರವವು ಮಹಿಮೆಯು ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪಿತದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್.